चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तियात्र पालकाक उणीच आयज 127 वर्सां अदीक भरलीं. ह्या 127 वर्सांमध्ये जायते कलाकार आयले आनी गेले. तांतले थोडे ताच्या पासून योगदान दिलेले आयजूय आमच्या मदें आसात. अशाच एका म्हालगड्या कलाकारा लागीं आयज आमी भासाभास करून तांचे विचार तुमचे मेरेन हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. हो जावन आसा आवितो पेरीस दे मिनेजीस, एक बरो सूत्रसंचालक. थोड्याच उतरांनी जायतें कितें सांगून वता. खरेंच असल्या मनशांची आयज आमकां ह्या आमच्या पालकाचेर आमच्या कोंकणी मळार खरेंच गरज आसा. कारण ताणें ह्या पालकाचेर जेन्ना तो मायक हातीन पडटा ताच्या थोड्याच उतरां मध्ये ती कार्यावळ लांबूय नासतना थोडे भितर स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटा ते भाशेन तो लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. आयच्या ह्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. हाचो बापूय आंतोन पेरीस दे मिनेजीस आयज आमच्या मदें आसा. हाणें फाटलीं 7 वर्सां पालकाची सेवा केल्या. आपले स्वताचे तियात्र लोकां मुखार हाडल्यात आनी तियात्रांनी तो जायतो वावुरला. म्हणटच आयज ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तांचो उगडास करपाची गरज आसा. आंतोन बाब, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तर तुज्या भुरगेपणांत आयज जे भाशेन आमी तियात्र पळयतात आयज जायत्यो सवलती आसात. मोटरसायकली आसात, मोटरां आसात, सगळें आसा. त्या काळार तुमकां जायते त्रास पडटले आसतले. म्हणटच तुमच्या भुरगेपणांत ह्या तियात्रांत तुमी कशे मुखार गेले? खरें म्हणल्यार हांव 8 वर्सां आसतना पयली स्टेजी भितर चल्लो ते इगोर्जी घोडे. ते उपरांत 12 वर्सां जाले उपरांत ते उपरांत म्हाका कांतर म्हणपाची उमेद आसलोली आनी हांव जायते जाणां एका जाणां बी सावदी कांतार म्हणटालो. कांतर मुगे न्हू हरी दुसऱ्या गेली जायत पाडकी म्हणलें. मागीर अशें करून मुखार गेलो 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 आमगे गांवांत तियात्र नाचूंक लागलो गांवां. आनी हांव मुगे एक आस आसलोली म्हाका केदो तियात्र जावपा मेळटो काय हें म्हजी मती सदां जातालें तियात्र चोयत त्या दोळा. आनी हो हांव मुगे पूर्ण जालो. हांव पयलोच तोडाले मुगेलो इश्टो जिवा मार्यान फेराव हेगे तियात्रांक पयलो फावट नाचिलो. आनी तेच खरें म्हणल्यार हांवें एक घरांत कुजनेरा अशी पार्ट केल्लोली पूण लोकां खूब मानलोली. म्हगे उतरान म्हाका जायत जाणांनी शाबासकी दिल्ली तुवें बरें उडयलें मरे तूं अशें कर मुखार. हांव ते उपरांत मागीर हांव आनी तेगेलो भावानी बरयल्ले तियात्र कांय तियात्र म्हणजे 20 तरी तियात्र हांव गांवांतून नाचलां. आनी ते उपरांत मागीर म्हाका एक सीडे सिल्वान संदी दिली. सीडे तियात्र म्हाका संदी मेळ्ळी म्हणजे तेगे कॉम्पिटिशनांत तियात्र आहलो आनी तो म्हणलो म्हाका तूं येता रे आपल्या तियात्र कॉम्पिटिशन येता म्हणलें प्रॅक्टीस करया. आनी हांव तेगे ते तियात्रान गेलो. आमकां कला अकादेमीचो तियात्र तो थिंगा आमकां 4th लुगार मेळ्ळो. हय तेगे ती पार्ट मातशी देणे म्हूण ती पार्ट ते भाशेन देणीक दिवपा जायना म्हूण तेणे मातशें ते आमगे हें केलें पूण अशी पार्ट बरी गेलोली. आनी तितून म्हाका मोगा काम केलां हें आनी त्या चेडा म्हाजें नांव विसरलो कोण पोबरी न्हू ते नांव तेगेलें गोंयस्ती तेजे बराबर काम केलां. आनी सीडे सिल्वाय आहलोलो. सीडे सिल्वा त्या चेडागे पांय जातालो तो सारको गरीब आनी मुगे पांय आहलो तो चोडे गिरेस्त मनीस पूण तांकां ती व्हडपण मानतालो सारको. आनी ते चेडूं गरीब म्हणटकच ताका नाका आहलो हांव तेका काज जाल्लो पूण हांवें ताका हें केलें हांव ते कडेन काजार जाता म्हूण. आनी मागीर तेणी ते मायन फायन म्हणटा ते मानून गेले. अशें करून मागीर पयली सुरवात जाल्या.
आयज आमी पळयता आसतना आमकां जायते भुरगे दिश्टी पडटात जे पालकाचेर सोंपेपणी येतात आनीक थोड्या दिसांनी ते रायटर डायरेक्टरूय जातात दुबाविरेन जावचेच आनीक जावंकूच जाय आमची परंपरा जावं आमची संस्कृती वाडयतलो जाल्यार आमकां चड आनीक चड गरजेचें पूण तूं जेन्ना आयज दुसऱ्यांचें तियात्र पळयता तेन्ना तुजें भुरगेंपण जें भुरगेपणांत तूं न्हेसतालो ताचो तुका उगडास येता उगडासात म्हाका जायत पडली आनी आमगे एक कितें आसलोलें एक पार्ट तूं कोता ती सारकी आमी मोरलाचें कोताले कसली वायट उतर नासली आनी जोरी तरी वायट एकू उतरपाचो म्हूण जाय तूं आमगे वस्तोरी आहाय त्यो चडश्यो तियात्र चोयताय त्यो मान भोंदा घाताली तेंको तें आयकूंक जायनासलें पूण आयज बोलतें जालां आयज पूण हांव तेचोय गुन्यांव करूं सोयना समाजूय मुदल्ला आनी लोकूय सुदरला आमी जेन्ना दुसरो भायलो तियात्र बाजारांतलो तियात्र हांवें म्हटलां तो तियात्र आमी गांवांत हाडटात आनी तो कोत्तात तेन्ना जे आयज तुज्या मोदें जे तुजे अनुभव जे तुमी तियात्र केल्या उपरांत भायर सरले तसले अनुभव ह्या तियात्रांतल्यान आमकां फावो जातात आमकां आतां तियात्रां न्हू आतां तियात्र आमकां ते पयलीं अनुभव मेळ्ळाय आतां चालती जाले म्हणजे आय तेंगे हिस्टरी थोडी पूण खुंयच्या सुवाळी ते कांय कोणा पूण आमगे सारकें मन दिन आनी खरें आमी हेसाय माताले आनी मन दिन माताले ती एक खुशालकाय आसलेली पूण तो तियात्र मागीर दुसऱ्या गांवांत केन्ना तरी जातालो आमगे हिंग जालो जाल्यार 2-3 कडेन जालो जाल्यार जालो नाल्यार ना पूण ते 1-2 शो जातात जावं एकूच तियात्र तुमी कोत्ता आसतना तुमकां जायतो तोकूस आनी जायते त्रास काडूंक पडटाले हय तें पूण सद्याक पयशे हें आसतालें पूण आमगे तो एकलो हें आसलोलो तो आपण मोटालो चडशे पयशे आमकां जबर घालूंक पडना आसले कितें हाडपा पडटा न्हू तें हाडपाक आनी तेणें आमकां खूब हेल्प केलां आनी आमकां कांतार पासून तेगे म्हणलें आनी हांवें कांतार एकठांय जावन काडटाले हांवें पासून काडलें कांतार पूण हांव तेका दाखयतालो तो मागीर कितें हेश केल्या वदी बरें अशें करून हें दितालो आनी ते आमी तेगे आयकताले हे भाशेन आमी तेका मान दिन आमी कोताले भुरगेपण सोडून उपरांत तूं काजार जाल्या उपरांत तियात्र न्हेसला हय तियात्र न्हेसला पयलीं म्हाका हांव नाचिलो मागीर काजार 22 वर्सां आसतना हांव पयलीं कॉमेर्स जालो एका आमगे गांवचे येतात पळय आनी 22 वर्सां मागीर हांव स्टेजीर उरला मागीर मुगे पेशेंत देंवलो तेदो हांवें म्हाका सोडून पडलें पेशेंत देंवता म्हण पूण तेन्ना म्हाका बायलेन पासून खूब सपोर्ट केला वच तूं आपूण चोयता घरा वयचें तेगे आडकोड नासली आनी मुगे मांगे आडकोड नासलो म्हाका मुगे पांय खरें म्हणल्यार कांतोरीस तो तियात्र बरयतालो पूण हांव खबर ना म्हाका तुज्या पांयचें नांव झॅमिगेल प्रिझेमनीस तो हांव एक फावटी आमगे एक मेळ्ळो आमगेलो तियात्रांत मेळ्ळो म्हाका कामां ते आसलो ना तो खबर हाडलो बाबा तूं खंयचो हांव म्हणटा लावली नावेली हांव पण थिंग तियात्र नासता मरे पयलो म्हणलो हलो रोलदां बोलदां बराबर नासतालें म्हणलो हलो आनी तेतून तो रेजर हाडना तूं म्हणलें मुगे पांय रेजर आहलो कोण रे रेजर झेमी गेलो म्हणलो हलो पळय म्हणलें तो मुगे पांय तो सारको खुशाल जालो तें आयकून जालें तुवें पांयगे हें तुवें हाड म्हणलो हलो हातूंत बाब तुजें स्वताचें पेन हातान धरून तुजें स्वताचें तियात्र तुवें केन्ना सुरू केली आतां म्हाका ती तुजी गूड आसना म्हाका केन्ना तें पूण मजेच तें मजेशें 2 तियात्र केले हांवें एक इन्स्पेक्टर म्हूण आनी एक सोपूत बुजलो म्हूण हे 2 केले आनी तेच आमगेलो तो आमकां तो हेड कोतालो तेणें खूब म्हाका आपलो आदार दिला हो घे मुखार करया आमी करया वेवसाय मारया आनी वेवसाय येताले आमगे भुरगे सारके जीव दिन आमी काम कोताले तुज्या तियात्रांत कोण कोण न्हेसला तो तुका उगडास आसतलो आतां सगळो उगडास ना पूण ते आमी सदांचेच ते चडशे सदांचेच आमी पयलीं सोन नासले तेच आसलेले म्हणटच तुमी तुजो तियात्र केला तेन्ना तूं जे दुसऱ्यांक नाचतालो ते तुका आदार कोत्ताले आनीक तेंचो तियात्र आसा तेन्ना तूं तांकां आदार कोतालो बाय म्हणटच कोता ती हांव तांकां आदार दिता प्रॉम्प्ट करून दिकून आयच्या तियात्रा मदें आनी आदल्या तियात्रा मदें तुज्या नदरेंतल्यान कितें तरी फरक तुका दिश्टी पडटा जायता हांव जायत तियात्र चोयतां पूण आतां जायना म्हजे कडेन पूण हांवें पयलीं चोयले तितून जायत फरक आहा आनी हांवें कॉम्पिटिशनां जायत तियात्र चोयले हांव खरें ते कॉम्पिटिशना तियात्रा हांव चड मान दितां
तेंगे मांडावळ तेंगे स्टेज न्हेसोवप एक तरेचीच हे वस्तू जावपा जाय, ह्यो वस्तू आमी दाखोवपा जाय. पूण आमी फकत कित्या बुरले पयशां बुरले कितें कांय कोणा. म्हणटच लोकांक आमी जे भाशेन लोक येता आयज लोक तिकेट काडून येता त्या तिकेटीच्या वालोराचें आमी तांकां दिवपाची गरज आसा. हें सारकी गरज हें सारच्याकूच जाय, नाल्यार कसो फायदा. लोकांक म्हणूंक जायना हांवें कितें दाखयलें रे म्हूण, हें जायना. गांवांनी तियात्र जाता आसतना आमकां दिश्टी पडटा 2 कदेलां आनी ती टिपय तशीच आसता, तांचो कोणूच उपेग करिना. हय ना. पूण जे भाशेन तूं म्हणटा की कंपिटिशनाचे जायते तियात्र तुवें पळयल्यात, हातूंत त्यो ज्यो प्रॉपर्टीज ज्यो वस्तू आसता तांचो वापर जाता. तेंचो वापर जाता आनी दुसरे तरेन जाता. बरी मांडावळ हें खरें बरें स्वता चोवपा आमकां. आनी दुसरें जाता खंय खोदेल गायलें तुका तें खूंय जाय थिंगा आसूं जाय. तें जाय थिंगा तुगे तें एक्टींग जाय तूं जाल्यार त्यो बरें दिसताय. नाल्यार बिस्तें जायत मांडून दवरलें आनी तुगे कांय थिंग सारकी जायना, तेचो फायदा जाता. पूण कॉम्पिटिशनान त्यो जाताय बरी जाताय. आनी थोड्यो चुकताय, थोडे आमचे सगल्यांक गेले एक फायन जाता अशें ना न्हू. पूण तातूंतल्यान कितें सारकें देख घेव सारकें कितें तरी आमकां फावो जाता. फावो जाता, हें सारकी गॅरंटी फावो जाता. जायत मुठाई पासून असो तियात्र चोवपा जाय आनी वस्तू आमकां आयको येवपा जाय बरें म्हणलें. तेन्ना कितें वालोर आहा, नाल्यार तियात्र आमगे देतले काबार जातली. हें जावपा जाय. आयज आमी पळयता आसतना तुवें घडये तियात्राक खंयच्याय तरी तियात्राक तुवें पळयलां आसतलें की 100 पासून लोक आसना. थोडे आसना. जायत्यो जायत्या अडचणीक आमकां फुडो करचो पडटा. हें कित्या पासून घडटा आसूं येता. आतां लोकांक आतां थोड्योश्यो वस्तू आहाय थोड्या तियात्रिस्तांचेर तेंगे तियात्रां सोदताय. हेरांय भुरग्यांक आयलो मान दिवपा सोदनाय. हें अशें जावपा जायना. सगल्यांक आमी भुरग्यांक आनी वयर काडपा जाय जाल्यार आमगे चालू उरतलें, नाल्यार चालू उरपा ना. पूण तें सगल्यांनी चिंतूं जाय. थोडे चिंताय थोडे चिंतनाय, अशें जावपा जायना. आतां कंपिटिशनाचो तियात्र आनीक आमचो कमर्शियल तियात्र जे तियात्र आमी कमर्शियल वाले म्हणटात तातूंत कितें तरी वेगळेपण आसता. आतां कमर्शियल तियात्र तेंगे इंटेंशन कितें फकत कितें दाखयलें तें जाणाय. थोड्यांक गेले बरें आसताय ना पूण हेरांगे तियात्रान आतां भुरगीं कोताय ते तियात्र तेज्या बरें आसताय पूण लोक मानून घेयना. तें अशें कित्याक जाता तें की कांय कोणा ना. कारण तूं एक म्हालगडो कलाकार जायत्या अनुभवांतल्यान जायते पावस काडल्या उपरांत तुज्या तोंडांतल्यान ही तोखणायेची थापटां जी पडल्यात ती तांकांय आवडटलीं, तांकांय खूब खूब बरें दिसतलें. खरें म्हटल्यार जे नवे बरोवपी जावं सर्तींनी वांटो घेवपी जे डायरेक्टर रायटर जावं जे कलाकार आसात तांकां ह्या वेळार म्हाका दिसता आमी शाबासकी दिवंक फावो. कारण तुज्या सारको एक म्हालगडो जायतो अनुभव आसलेलो मनीस जेन्ना तांची तुस्त करता खरेंच तांकां खुशालकाय जावपाची गरज आसा. विठो बाब खूब बरें दिसता कारण तुज्या बापायच्या लागीं उलयल्या उपरांत ताचे स्वताचे अनुभव खूब बरे आयकूंक मेवले. पूण ताचो तियात्र केन्ना तरी तुका पळोवंक मेवलो जावं ताची भुमिका केन्ना तरी तुका पळोवंक मेवली. तेवतोन बाब ताणें बरयलोले तियात्र तर हांवें पळोवंक ना पूण ताणें ज्यो भुमिका केल्यात थोड्या तियात्रांनी त्यो हांवें पळयल्यात. आनी जे परी ताणें सांगलां आपणें एक हिंदूचो रोल केलोलो तो जाल्यार म्हाका बेस बरोकडाच आसा. प्लातिल्दा बरोबर सिडी सिल्वाच्या बरेपण तियात्रान हो रोल तेन्ना म्हाका खूब आवडलेलो. तेन्ना आमी खूब ल्हान तरी आसतना डॅडीचो तियात्र तो तियात्रान नाचता म्हणल्यार आमी वेतालेत गोमंत विद्यानिकेतन हॉलान. आनी तेन्ना म्हाका दिसता हो जावन आसा ताचो सारको लायफ टायम रोल असो म्हणून. तुजो जेन्ना डॅडी हे तियात्र न्हेसतालो तुमी पळोवंक वेताले खूब बरें. पूण ताचे जे अनुभव जावं ताचें जें पाठबळ आसलें जावं ताची जी उमेद आसली ताकाय कडेन दिसतालें आसूं येता की आपल्याय भुरग्यांनी तियात्र करचें. आनी आयज तूं खंय तरी दिश्टी पडटा, खंय तरी तियात्रांनी तुजो वावर आमकां पळोवंक मेवता. ही उर्बा आनी उमेद तुका केन्ना आयली. डॅडीक आदीं सावन दिसतालें तो म्हजे लागीं जायते फावट विचारतालो तुका तियात्रांत येवपाक जाय कितें ताचेय सगळे तियात्रिस्तां बारबरीस
तो हांसपी म्हणटकूच म्हाका सुरवातेक तितली उमेद नासली ह्या दुसऱ्या वावरा खातीर म्हजे नोकरे खातीर कमर्शियल तियात्रांत माचयेर येवपाक. पूण जेन्ना जेन्ना म्हाका संदी मेवताली तेन्ना हांवें थोडे तियात्र केल्यात. जावं कोरेजमाच्या काळांत आदीं फादर जुयांतोन दा कोस्ता हांच्या तियात्रांत हांव आनी म्हजो भाव दोगूय गायताले, कांतारां म्हणटाले, ते भायर ताचें सेटींग पळयताले. ते उपरांत म्हाका एक संदी मेवली आनी लेनोय म्हजो इश्ट लेनोय गोमेंडीस ताणेंय ह्या कोरेजमाच्या काळांत 2 तियात्र केल्यात आनी दोनूय तियात्रांनी पो करून पयल्या तियात्रांत म्हाका ताणें एक बरी भुमिका दिल्ली आनी बरें मन लावन हांवें आल्फी देदिवारांच्या मार्गदर्शना खाल ती भुमिका केल्ली. खरेंच तुज्या पुताचे गूण तुका जेन्ना दिश्टी पडले तेन्ना तुजी खुशालकाय कितली वाडली? सारकी वाडवली. ह्या दिसा तो तियात्रां नाचिले म्हाका तूं हुशार पळयली मुगे पावंड्याची मुगे भुरगे येताय म्हूण खुशाल जालो. पूण तो मागीर तेणें मन हें केलोलें आपल्या तियात्रां येवपा नाका म्हूण दूख जाता म्हाका. आनी हांवें कितले जाणांक तुका कांतर पासून वाटा तूं कांतरां पासून भिनाका म्हूण हांव तेका मागतालो. मुको जायना पासून हांव दुसऱ्याक वाटलो पूण म्हाका तूं तियात्र जालो जाय. तेगे पयलीं ते कांतार आयकिल्लें तो लोरी भाशेन म्हूण जायते लोक म्हणटाले आनी त्या कांतरां हांव विसरलो. ते कांतार म्हणटे दिसा म्हाका दिसोलें मुगे पूत तर तियात्र जालोलो बरो जातालो हेच म्हूण. तर तें म्हणलो हांवें तेका पूण तो कान हालय नासलो. पूण हे तियात्रां पडटली मागीर आतां तो तेका दिसोत तें ना. थोडे फावटी आमकां जें वातावरण तसलें वातावरण उरल्या उपरांत आमकां उमेद आनी उर्बा येता आनीक तसलेंच वातावरण आयज ताका फावो जालां. दुबाविरेंत आयज ताका दिसता की आपणें एका परस एक तियात्र न्हेसोत रावचो. हय, संदी मेवल्यार हांव असले थोडे तियात्र जावं कोरेजमाच्या काळांत आसतात ते कित्याक ते लिमिटेड टायमा भितर आसतात. मागीर कॉम्पिटिशन तियात्र आल्फीच्या तियात्रांत हांव जायते फावटी कांतारां म्हणटालो. आनी तेवतोन बाब सांगचें म्हणल्यार तियात्रांत जरी तर हांव डायरेक्टली इनवॉल्व ना जाल्यार कोंकणी भाशेची हांव दुसरे भाशेन सेवा कोत्तां. एक सूत्र संचालन करपी कसो आयज म्हाका जायतो लोक वळखता. खुबशे म्युजिकल शोजांनी हांव कंपेरींग कोत्तां. जावं लेनोयाच्या नॉर्मन कार्दोजो YMCT एंटरटेनमेंट मागीर लॉरी ट्रावासो अशे साबार जाण म्हाका वतात. तांकां घोडये म्हजो वावर आवडटा आसतलो आनीक सांगपाक अभिमान भोगता जेन्ना लोनाचे पासून खुबशे शो हांवें कंपेरींग केल्यात. येदे व्हडलें एका तेंपार आमी ताका दिसतालें ताचे शो केन्ना तरी ताचे बराबर आमी ही स्टेज शेअर करची आनीक म्हाका हें भाग मेवलें. ताचे खुबशे कार्यक्रम हांवें माचयेवयलीं सुत्रां सांबाळ्ळ्यांत. खरेंच आविटो बाब आमकां एक ह्या तियात्रांत न्हेसता आसतना तुवें पळयलां आसतलें की जायते गांव आमकां सोंपेपणीक जायते देस आमकां सोंपेपणीक माडोवंक मेवतात. आयच्या भुरग्यांक ही एक भांगराची संदी कशी जावन गेल्या. प्रामाणीकपणान सेवा केली जाल्यार हें सगळें फावो जाता. पूण हांव तुमच्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतालो की ही सेवा कोत्ता आसतनाच आमचो फुडार आमच्यांनी घडूं येता. म्हाका तरी दिसना दुसरी नोकरी आसूंक जाय. सारकेंच तियात्राचेर रावलो जाल्यार तुज्यान आयच्या काळार इतली म्हारगाय वाडल्या तुज्यान तुजें आनी तुज्या फॅमिलीचें उद्दार पसून करूंक जायना. थोडे जाण कोत्तात, थोडे जाण आसात तांकां जायत्यो संदी आसात जावं तियात्र मागीर म्युजिकल शो मागीर ते CD काडटात तांचें कडेन जाता. पूण सुमाराचे जे आसात तांचें थंय घडचें ना. देखून म्हाका दिसता तांणी दुसरीं पावलां मारचीं पडटात. आयज आमी पळयता आसतना शिक्षणाच्या मळार जावं संगिताक जावं एक्टिंगाक जावं बाकीच्यो ह्यो गजाली कल्चरल एक्टिविटीज म्हणूं येता हाका एक वेगळें रूप दिवपाचो तो प्रयत्न करतात. भायल्या गांवांनी जे गूण तुज्या आंगांत आसात त्या गुणाक ते चालना दितात आनी ताच्या उद्देशी तांचो फुडार घडटा. हे भाशेन समज सरकारान जावं जे जाणार मनीस आसात तांणी पावलां मारलीं जाल्यार तांचो फुडार घडोवन येवचो ना. जरूर येतलो आनी म्हाका दिसता सरकारान हाजेर पावलां मारूंक जाय.
आयज जर आमचें कल्चर ही संस्कृताय तर सामान उरतली जाल्यार सरकाराचो आमकां पाठिंबो मेळोंक जाय आनी जाल्यारूच आनिकूय भुरगे हे माचयेर येतलेत तांकांय अदीक तांच्या आवय बापायक दिसतलें ताणें वेचें तांकांय फाटीं फुडें पडोवंक पडचें ना ते येतलेत आनी हे कोंकणी माचयेची सेवा करतलेत. पूण पयले सुवातेर थोडे प्रश्न जायते फावटी चलता भोंवता आसतना आमच्या कानांत पडटात आनी आमी तांकां फुडो करचो पडटा. तुमच्या अनुभवांतल्यान आमी पळयता आसतना जायत्या तियात्रांनी जायते बुरशेपणां हालीं येवंक लागल्यात. तुमच्या काळार असलीं बुरशेपणां आसूं न्ही सही एकपासून तर आसनासलें. आतां जालें तें चड पूण तें आतां लोकूय मानून घेताचो म्हणजे लोक ताळी मारताय. ना पूण ह्यो ताळयो मारल्यो जाल्यार तूं पालकाचेर रावन जायते फावटी लोक तुकाय जाय त्यो ताळयो मारता. हांव जाणा हांवेंय तुका ताळयो मारल्यात. तर तांकां आमी कितें दिवपाची गरज आसा? कितें जरी माचयेर कोंकणी माचयेर हें वायट चलता जाल्यार म्हाका दिसता आमचे प्रेक्षक जे आसात तांणी येवन असल्या मनशांक सांगचें जावं तांचे हे तियात्र बरोवप्यांक वो जावं ती भुमिका करतले हें सारकें ना. हे तरेन आमी आमची ही माची आसा ती बोश्टायतात. आतां लोक तें मानून घेता लोक ताळयो मारता लोक हांसता ती वेगळी हे गजाल. हांव नको खरेंच तांकां तें मानता जाल्यार आनी तांणी ताळयो मारल्यो लोक हांसलो म्हणटच तांकांय आनी कडेन उर्बा येता आसतली हें कितें आमी करतात तें आनीकूय करून दाखोवपाक. तर ते वाटेन चलतात आनी म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. आनी आमचे अधिकारी आसा जावं तियात्र अकॅडमी आसा तांचे जे कारभारी आसात तांणी फुडाकार घेवन म्हाका दिसता हाचेर एक नदर घालूंक जाय. एक मार्गदर्शन तांकां दिवपाक बाबा अशें जावपाक जायना. थंयसर भुरगीं येतात जाणटी येतात पाद्री येतात माद्री येतात तांचे वचीर तांचे फुडें तें बुरशेपण चलता. तर हें बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी म्हणटा आसतना जायते फावटी की आमचो तियात्र आख्खो संवसारभर गाजचो हो आमचो हावेस आसता ही आमची उमेद आसा आनीक हें आमचें सोपन आसा. आमी जायते फावटी एक पावल फाटीं वेचे बदलेक फुडें वचपाची गरज आसा. विठोबाब खरेंच तुजे जे विचार आसात ते खूब मोलाचे आनीक आयज आमी ह्या काळांत तांचेर विचार करून आमी बरें तें हाडून समाजाक बरें दाखोवपाची गरज आसा. तुज्या नदरेंतल्यान हो दर्जो आयज तुजी पिराय भरल्या तरी आसतना तुज्या नदरेंतल्यान हो दर्जो आमी वाडूं येता जाता. दर्जो वाडोवपाक जाता. मन आसूं जाय फकत मनाक गरज. मन तरी तुका आमी बरें करून दाखोवया म्हूण जाता. आमी ते प्रयत्न करीतूच जाल्यार जातले नाल्यार जावपा ना. आमी अशें रावतले अशें जाल्यार आमकां पाल करचो ना देंवतलो. कारण आदलीं कांतारां आयजूय लोक मानून घेता कित्या पासत? म्हाका दिसता आदल्या कांतारांक एक वेगळीच रूच आहली आनी आमी नदर मारल्यार आमची जायते स्पर्धा जातात आनी त्या स्पर्धांनी चडशीं आल्फ्रेड रोजाची जावं क्रिस पॅरीची कांतारां लोकांक आनीक उमेद वाडयतात. खुबशीं आतांची नवीन तरणाटीं जेन्ना तीं कांतारां आपणायतात तेन्ना अशें दिसता त्या कांतारांक आजून पासून मान आसा. आनी म्हाका दिसता त्या कांतारांचें जें कितें आमकां मेवतालें एक संदेश कसो एक ती उर्बा कशी ती आतांच्याय काळार ह्या नव्या तियात्रिस्तांनी आपणावची आनी आपणाची जीं आतांची कांतारां जरूर फुडली पिळगा ती म्हणटली ती गायतली. एक आमकां आमी पळयता आसतना आयचीं जीं माणकुलीं आसात ताणें ह्या कलाकारांक केन्नाच पळोवंक ना. तांकां तीं वळखनात तांचो आवाज ताणें आयकोंक ना डायरेक्ट आयकोंक ना म्हणजे तांच्या तोंडांतल्यान आयकोंक ना. तरी आसतना ती तेच भाशेन म्हणून लोकांची काळजां जिखून घेतात आनी लोक जेन्ना तांकां ताळयो मारता तेन्ना एक आंगांतल्यान एक शिरशिरी कशी कसलो पावर गेलेल्या भाशेन वचोन आमकांय उर्बा येता. हें आमी आमचें गोंयकारपण हें आमचें कोंकणी भाशेचो मोग हें आमी सगळें करतले जाल्यार आमी खरेंच तियात्राचो दर्जो ज्या भाशेन आमी आतां उलयल्यात ते भाशेन तियात्राचो दर्जो अदीक वाडूं येता. सर्तीच्या तियात्रांनी आमी पळयता आसतना बॅकग्रावंड म्युजीक म्हणूं येता जावं लायट इफेक्ट जावं बाकीच्यो वस्तू जावं कपडे तांचे न्हेसप ह्यो सगळ्यो गजालींचेर बारीकसाण आमकां पळोवंक मेवता काय ना? मेळटा सारकी मेळटा बरी मेळटा. ती आमच्यांनी बाकीच्या तियात्रांक आपणावंक जायना? जाता आनी आपणावंकूच जाय.
हांवें जायत आमी एक कॉम्पिटिशन कला अकॅडमी कडून आतां म्हाका दिसता हांवें 8-9 तरी तियात्र चोयले. पूण हांगासान पणजे वचोन आमी जेन्ना ते तियात्र पळयताले एक केरीत उमेद भोगताली. आमी हांगासरूच जबरशे कमर्शियल तियात्रांत हांव तितलो येना, पूण ते तियात्र हांव पळोवपाक प्रयत्न करतालो. म्हणजे थंय घडटा ते भाशेन पणजे वयता एकदम बरें दिसता. एक प्रॉप्स ती जेन्ना उजार करतात, बारीक बारीक वस्तूची पासून थंयसर तेची किंमत ताका दितात. लायट इफेक्ट्स जावं बॅकग्रावंड म्युजीक तुवें म्हणलां, दुसरें संगीत, हें सगलें तर आमचे कमर्शियल तियात्रिस्तांनी आपणायलें जाल्यार तांचोय दर्जो जिरोल वाडटलो. आमी पळयत जाल्यार आमचे कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांनी आमकां कांतारांक पासून वरायटी दिसती पडटा. जावं सोलो, दुयेत, दुओ, कोरल, त्रियो, चौको, पांचको हे भाशेन आसता. पूण हें आमकां कमर्शियल तियात्रांक तितलें दिसना. घोडे एक्टर लिमिटेड आसतात, तांकां घोडे पळोवंक पडटा आसतलें. पूण हें तर सगलें तर ती वरायटी थिंगा आसता ती हांगासर आसत जाल्यार आनीक तियात्राक नेट येतलो अशें म्हाका दिसता. आनंद बाब, तुमच्या अनुभवांतल्यान आदी ही सगळी भाशेची कांतारां आयकूंक मेळटालीं चडशीं बरी कांतारां मेळटालीं आनी लोक ती कांतारां म्हणून थंयतालो, तेंचे मती वताले. आतां लोक कांतारां ती मती दोताय म्हाका दिसना, पूण जेरून दोताले. आनंद बाब, आयज आमी पळयतात एका तियात्राचे, म्हणजे मदल्या काळाक एका तियात्राचे 200-300 100 अशे शो जाताले. पूण त्या काळार केन्ना तरी अशे जायते शो जाल्यात? ना, चड जायनासले. पूण हांव जेन्ना आमगे हेगे तियात्र नाचलो, आमचो लिगोरी गेलो, तेन्ना की अशी शो जाल्ली. तेन्ना पयलीं एक 25-30 जाताले अशे. खरेंच आनंद बाब, तुजे मोलादीक विचार आमी लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. हे भाशेन आनीक जायते कलाकार आसात जांच्या लागीं हांव आयज मेरेन पावोंक ना, तरी आसतना हे कार्यावळींत तुमचो आवाज लोकांनी आयकलो. तुजो पूत तुज्या सांगाताक आसा. खरेंच काळजाचे खोलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. तेच भाशेन अविटो बाब, तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच ह्या मिनेजीस कुटुंबा सांगाताक आयची ही माणका मोतया कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदी. रोचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे पोरचे मुखार तूं हाड. प्रुडंट मिडिया माणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड. तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड.